केसरवाळ ते टायटन जंक्शना मजगती फ्लायओव्हर उबारात. कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज, कुट्टाळेची सरपंच सेनिया परेरा आणि वेर्णा आयडीसीचो चेअरमॅन प्रदीप दा कॉस्तान हे जंक्शन काळाची गरज म्हण सांगला. बिर्ला क्रॉस वेर्णा बस शेल्टराच्या उक्तावणा वेळार कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज उलयतालो. लोकांक बस स्टॉपार शेल्टर मेळिल्ल्यान थळावी सरपंच सेनिया परेरानय समाधान उक्तायला. पूण बिर्ला टायटन जंक्शना कडेन फ्लायओव्हर जायना तो मेरेन येरादारीचो प्रस्न सुटावो जावचो ना. पणजे 20 मिनिटांनी पावू येता, पूण येरादारी आडखळिल्ल्यान पावण वर लागता. हे जावचे न्हू अशें सगळ्यांनीच मागले. सांगपाचें म्हणल्यार तुमी बरें विचारलें. लास्ट टायम म्हजी 29th बर्थडे आसली डिसेंबर, जेन्ना सीएम म्हणजे फंक्शनाक येयल्लो तेन्ना सीएमाक हांवें रिक्वेस्ट केल्लो कित्याक हांगासर आमकां केसरवाल टू टायटन जंक्शन हांगासर भरपूर आमकां ट्राफिकाक हें जाता, प्रॉब्लम जाता, हांगासर गर्दी जाता. तेका लागून हांवें सीएमाक सांगलेलें जाता तितले बेगीन आमकां फ्लायओव्हर एक दिवचो. आनी तेन्ना म्हाका एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो सीएमा कडच्यान, आपूण जाता तो म्हणपाक लागलो. बरें, ह्यो जो हांवें कितें प्रपोजल घातला तो प्रपोजल पर्सनल न्हू, हो आमचे कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक लागून न्हू, आख्या सावथाक लागता, नॉर्थाकूय लागता. हे लोकांक भरपूर हांगासर ट्राफिकाक जाम जाता. तेका लागून इतलो व्हडलो ब्रिज बांदला आनी आमकां थोडोसो एक म्हाका दिसता एक 600 मिटर सुमार एक फ्लायओव्हर तो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा आमकां सोंपेपणी लोकांक वचपाक सावथ वा नॉर्थाक वचपाक सोंपेपणी जातलो. आनी म्हाका सीएमान दिसा सांगलां जाता तितले बेगीन आपूण हो प्रोजेक्ट हो फ्लायओव्हर करून आपूण दिता म्हणून. टू ऑल ऑफ यू ऑल आणि आयज खरीच खुशालकायेची दीस आमच्या कोर्तालीम विलेजेसाक इफेक्ट बिकॉज आमच्या MLAन हे अपील केले थ्रू द इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आणि हे सीन दॅट इट वॉज रियली आमचे जे पयलींचे बस स्टॉप आसलेले वॉज रियली इन अ डिलिमिटेटेड स्टेट. इट वॉज नॉट ओनली बिकॉज कम्युनिटर्साक हिंगा रावन बसीक रावपाक. वॉट हॅपन्स इज यू नो जेन्ना थिंग आहली जायते एक्सिडेंट्स हॅड मिस जालो हाय कित्याक एक पाटी सिग्नल सुटली म्हणटरी साप्प करून येता आनी देन ते मुकता एकमेकल्याक. सो आय रियली एप्रिशिएट MLA's this efforts to put forward this. I thank Mr. Pradeep DaCosta, who is the president of IDC Association, because such a follow-up pirmane is alam. I also Neats. I'm also thanking on behalf of our villagers to the Neats company who has taken up this project. And as Mr. Pradeep and amche MLA sangla, the flyover is really need of the hour because amche sogle raste bore zale that people are really facing hardship just to cross from that Cortalim to Verna. In June 2022 जेन्ना आमकां कळ्ळें की ब्रिज रेडी जाता म्हणून एक हांवें ऑनरेबल गडकरी MLA मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट गडकरीक लेटर बरयल्लें की हो फ्लायओवर आहा तो बेगीन कर कित्याक आमकां आतां सद्या वूंड आहा दिमे कडेन, ते थोड्या तेंपान पावतली आमच्या एंकला कडेन. वूंड आहा तो तेंच्यान काडले हांगा घालतले, सो ट्रॅफिक जॅम आहा ती उरतलीच आमकां त्रास. So in that he had responded that he would do it on a priority basis, and in fact they have already done the plans at that point of time, but because of fund reasons they diverted what was planned for here to Porvorim for the increase. Now they have assured, in fact when Mr. Gadkari came to inaugurate the bridge, the second bridge, he has assured that in the next financial year plan he would get this done. It is from Keserval motels right up to Goa365. So hopefully that will get solved in the next 3 years. We will get a solution. But people get stuck for maybe half an hour, 45 minutes, when the same time half an hour is good enough to get from here to Panjim. Today within 20 minutes you can reach Panjim, but 20 minutes you will take at this junction only. So which is like, you know, it's your whole time is wasted. Goa365 खातीर हिरू महाले आणि निखिल जल्मी.